गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रा दिवकार हा समृद्धा कणगावकर. सुरेख पळय आयच्यो हेडलायन्स. कर्नाटक सरकारान उच्च न्यायालयाचो आदेश मोडला हे सिद्ध करपाक गोंय सरकार अपेशी. केलेच ना करपाचे यत्न, लोकांक फटयत रावले भाजपा सरकार. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाचो आरोप. राज्य सरकार करपाचे आसा वीज दरात 6% वाढ. विरोधकां सयत लोकांचोय दरवाडीक विरोध. जोड वीज नियामक आयोगाची साबार याचिकेचेर आयज भौशीक सुनावणी. एकोणीस फेब्रुवारी मेरेन सुके उरतले हवामान आणि 4 दीस तापमान 7च्या परस उरतले चढ. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान. म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटक सरकारान हायकोर्टाचो आदेश मोडला हे सिद्ध करपाक जे यत्न गोंय सरकारान करपाक जाय आसले ते निकालच केले ना. येव केले तेव केले म्हण सांगून गोंयकारांक फटयत रावले. देखून म्हादयच्या बाबतीत आज गोंयकार अडचणीत आयल्यात. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवान आरोप केला. केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराक उदक वळोवपाक डीपीआर दिल्ल्यान गोंयकार खुबळ्यात. म्हादय बचावचे झूज सध्या करो या मरोचेर पावला. गोयचे भाजपा सरकार म्हादयच्या बाबतीत गंभीर आशिल्ल्याचे दाखयता. पूण प्रत्यक्षात 2021 सावन ते 2023 मजगती गोंय सरकारान कसलीच पावलां मारली ना. ही गोंयकारांची फटवणूक. भाजपा सरकारान गोंयकारांक फटयल्यात. मुख्यमंत्री आमचो सदांच सांगता न्ही की आपूण मुख्यमंत्री जाता की 2019 कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लिकेशन घातले, मागीर SLP ती अलाव जाली आनी भितर SLP आतां पेंडींग आसा आनी आपलो फुल जो कंट्रोल जो आसा किंवा आपूण पूर्ण प्रयत्न करता की एक थेंब सुद्दां उदक वचपाक दिवपाना. पण जेन्ना देर इज अ कंटेंट, वेन देर इज अ रिपोर्ट हॅज टू बी फायल्ड बाय द स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट विथइन अ वीक, तो अजून पर्यंत कित्याक फायल करूना हे अजून पर्यंत आमच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा आमच्या सरकारान आमकां केन्नाच सांगलें ना. कर्नाटका सरकारान सांगला की जो पर्यंत आमकां फुडले काय परमिशन्स मेळना तो पर्यंत आमी काम करचें ना. आमचे जैत जाले हे सगळें जे आमी आयकले पळय तेजेर हांव येता. वी ऑल्सो रिकॉर्ड द स्टेटमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका that revised detailed project report DPR along with all approvals would be uploaded within a period of 10 days. आता approvals कोण दिता? Approvals दितलो सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो सेंट्रल गव्हर्मेंट विथइन 10 days तांकां अप्रुवल सगळी दितलो काय कितें? म्हणजे एनवायरमेंटल क्लियरन्स, वायल्ड लायफाचे अप्रुवल हे सगळें तेंच्यांनी ऑलरेडी मॅनेज केला काय कितें? हे अजून पर्यंत आमच्या लोकांसमोर कित्याक हाडूना? 20/2/2021 मुद्दम हे ऑर्डरी हाडल्या कित्याक? आमची कशी दिशाभूल हे सरकार करता हे मातशें लोकांच्या लक्षान येवंक जाय म्हणून हाडला. आता ही जी ऑर्डर जी आसा ही स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू द कंटेम्प्ट पिटिशन. तुमकां खबर आसा कंटेम्प्ट पिटिशन एक घातलेलें आनी आमी सदांच विचारताले पळय कंटेम्प्ट पिटिशनाक तुमचें जाला कितें? सरकार कंटेम्प्ट पिटिशना बद्दल उलयना कित्याक? तर 22 फेब्रुवारी 2021 एक ऑर्डर जाली. ब्रीच जाला, वायोलेशन्स आसा की ना हें कळपाक लागून ही एक मॉनिटरींग कमिटी अपॉयंट केल्ली. 4/5/2021 तेच्या नंतरचो एक ऑर्डर आसा. हे डेली ऑर्डर्स. 19/2/2021 एक वकालतनामा फायल जाता आनी मेमो ऑफ अपियरन्स. आता ही 5 एप्रील 2021 आनी 19/2/2021 एक फायल जाता. तेच्या नंतर 7/1/2023 फायलिंग जाता. तेच्या मदीं कसलेंच फायलिंग जायना. लक्षात घेयात. लक्षात येयलें तुमच्या की ह्या पिरियडान जो 1 विकान जे आमचे गव्हर्मेंट फायल करपाचे आशिल्ले रिपोर्ट तो रिपोर्ट फायलूच केलो ना. म्हणजे कंटेम्प्ट आसा, वायोलेशन्स आसा की ना हे प्रूव करपाक लागून गव्हर्मेंटान जे स्टेप्स घेवंक जाय आशिल्ले, आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान जे स्टेप्स घेवंक जाय आशिल्ले पळय ते घेवंक ना. हेजो प्रूफ. म्हादय बचावचे झूज झुजतल्या आयच्या झुजाऱ्यांचेर विस्वास ना. आमच्या तेंपार मोगोवपाचे वतीन आमी जायते यत्न केले, मिटिंगो आफयल्यो, पूण काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी लेगीत सांगात दिलो ना. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो मुखेली सुदीन ढवळेकरान म्हटले. आमचे हे क्लियर आसा रायट फ्रॉम 1977 वेन MGP वॉज रुलींग. 72 लेटर दिला, 77 लेटर दिला आणि त्यानंतर परत 1978 लेटर दिला. देर इज नो अदर वे. मोगो पक्षाचे माझ्याविषयी
हे सामकें स्ट्रेट फॉरवर्ड आसा. इतलेंच आतां जे फुडें चल्ले पळय तांचेर म्हजो विश्वास ना. पळय तुमकां दिसना जेन्ना हांवें उलो मारिल्लो तेन्ना कोण कित्याक येवना ताजेर तुमी विचारा न्ही म्हाका. हांव स्वता सांखळी गेल्लो मोर्चा घेवन जवळ जवळ 250-300 लोक आशिल्ले पूण सांखळेचो एकूय कावन्सिलर खुद्द अध्यक्ष तेन्ना सांखळेचो जो उमेदवार आशिल्लो ताणें फोन करून सांगलें की आमकां ऑर्डर आसा काँग्रेस हायकमांडाची की तुमी वचूं नाका म्हणून. मागीर गोवा 365 खातीर श्यामचारी, संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपै बाळगी. भाजपा सरकाराक कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक अपेस आयला. कुठ्ठाळी काँग्रेस समितीन आरोप केला. गोंय भारताची गुन्यांवकारी राजधानी जावन रावल्या. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान प्रमोद सावंत सरकाराचेर फारपेट केला. Goa has become the crime capital of India. जेन्ना तांचो एक युनियन मिनिस्टर थोडे म्हयने पयले येवन सांगले वी विल मेक गोवा द कॅसिनो कॅपिटल. आनी जेन्ना पुलीस स्वता सांगता हे कॅसिनो कोण येवन रिफ्यूज घेता. द बिगेस्ट क्रिमिनल्स अक्रॉस इंडिया आर कमिंग इनटू गोवा. They are hiring houses, staying on rent, and they come for their leisure to casinos and all these gambling centers. They are supposed to do for degrading the name of Goa. आज म्हारगायेन ताणें आमच्या तोंडाचें पाणी पळयलेलें आसाच. पण आज आमची अवय म्हादय नदी पळय आसा लिटरली आमचे तोंडाचें उदक घेवन गेल्लें आसा ही भाजप सरकार. आणि अजून सुद्धा त्याच्यावर सारखं निर्णय घेतलेला ना आणि कितें डोलाडोल करत आसा. सो आय वूड से दॅट दिस गव्हर्मेंट शुड वेक अप. द चीफ मिनिस्टर, द BJP गव्हर्मेंट शुड सी that there is a proper law and order and peace is maintained in Goa. And गोव्याचे फक्त आमचे गोवा is known for its as a tourist destination. जेन्ना हे नाव आमच्या पेड्या जगात जाल्लें आसा बिकॉज ऑफ गॅम्बलिंग, बिकॉज ऑफ रेप, बिकॉज ऑफ मर्डर्स, नॅचरली ट्युरिस्ट लोक हांगा येवपाक अशें दितले. So to keep the name of Goa as it was in earlier period during Congress time, it is the BJP government's responsibility not to play the blame game. आम्ही तो प्रूफ करपा जाय, आम्ही दाखोवपा जाय खंय मोठो गॅम्बलिंग जातलें जाल्यार पुलीस कितें करपाय. पुलिसाचें काम कितें जाल्यार आमकां पुलिसांत घे तुमी. I can become a good police inspector. I got a height. म्हाका हायटूय आहा, मुगे चेस्टूय बरें आहा, म्हाका क्वॉलिफिकेशन आहा. ते मातशें कितें जाल्यार तुमचे ते सावन एज रिलॅक्स करून म्हाका हें करता जाल्यार घालाय भितर. वी कॅन ऑल्सो हेल्प द गव्हर्मेंट इन ट्रॅकिंग ऑल दीस थिंग्स. बट एवरीथिंग इज क्लियर. इवन Japan has given advice to their tourists not to come to Goa because they are not safe. There is something called fake police all over the place. घोटाळा चलता, घोटाळा बीजेपी सरकाराचो. आणि हेचेर अनोपा हे थोडे लिडर्स म्हणटा आनी एक कोण महिलाचे दे आर चॅलेंजिंग आर लिडर्स व्हेन समबडी इज स्पीकिंग द ट्रूथ. सो वी विल सी. वी हॅव कम टू क्लॅरिफाय अँड वी ऑल्सो चॅलेंज हिम. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयकारांनी स्मार्ट सिटी पळयल्यो. घराघरात आता स्मार्ट मीटर पळोवपाक मेळटलेशें दिसता. वीज खातें राज्य स्मार्ट मीटर लावपाची येवजण मुखार व्हरपाचें आसा. वीज मंत्री सुदीन ढवळेकारान सांगला. लोकांक प्रीपेड वीज कार्डाय मेळटली जी तात्पुरती वापरपाक मेळटली. वीज वाटोवपाक आदी करताले तशे मिटरांनी धवळाधवळी करपाक मेळची ना अशेंय ताचें म्हणणें. सोबीत जाला, प्रकाशमान जाला. काळोख ससनाचो ह्या वाठारांतलो पयस करून वीज मंत्री श्री सुदीनबाब ढवळीकर आणि दिगंबरबाब कामत. स्मार्ट मीटर पोचले नंतर तुमच्यांनी आणि जसे तुम्ही पे कार्ड घेता आता टेलिफोनाचेर तश्योच गोष्टी तुम्ही स्मार्ट मिटराचेर घेवं येता. म्हणजे जितले फ्लॅटाक तुमकां समज एक 200 रुपयाचे वीज जाय जाल्यार 200 रुपया भरपाचे आणि तितले दीस पर्यंत ती वीज वापरपाची. हेही तातूंत हें आसतलें. आणि हे करता आसतना म्हाका आनंद जातलो कारण
जो मनीस फ्लॅटांत कमीत कमी दिसा रावता किंवा ज्या घरांत कमीत कमी दिसा रावता ताजेर बॉदरेशन अननेसरी आसपाक जायना. तेंय आमकां पळोवपाक जाय आनी त्या खातीर तो स्मार्ट कसो जो लोक वीज चोरता ताकाय प्रॉब्लेमॅटीक आसा. जो वीज चोरता 3 फेज आसतना सिंगल फेजूच दाखयता किंवा जो लोड एक्स्ट्रा वापरता पूण कमी लोड दाखयता ताकाय तो प्रॉब्लेम आसा. ते जावचें ना, तें बंद पडटलें. आनी खरें जे मन बसून जे मनीस पेमेंट टायमार करता तांचे खातीर हे फायद्याचें आसा. चोरता ताका हांव कांय उलोवंक शकना. वन टाइम सेटलमेंट येवजणेचो लोकांनी बेगोबेग लाव घेवचो. येता त्या विधानसभा अधिवेशना उपरांत ती बंद जावं येता खंय. ऐकात वीज मंत्र्याक. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चालू आसा पॉवर डिपार्टमेंटाची. येता त्या 27 तारखेक सोंपता. मुखार ती वाडयतले की ना हे आमचे येता त्या असेंब्ली वेळार डिस्कस जातले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, हरमन गोम्स आणि ओमकार देशप्रभू. राज्य सरकारान सुचयल्या वीज दरात 6% वाड करपाक विरोधी वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी हरकती घेतल्या. जोड वीज नियामक आयोगान आयज साबार याचिकेचेर भौशीक सुनावणी घेतली. वीज खात्यान 443.65 कोटी रुपयांचे येणावळीचे अंतर कांय प्रमाणात भागोवपा खातीर 6% दर वाडोवपाचो प्रस्ताव मांडला. तातूंतले 134.96 कोटी रुपया आणि उरिल्ले 348.69 कोटी रुपया अर्थसंकल्पीय आदारांतल्यान येवपाचे आसात. हे भौशीक सुनावणेत नागरीक तशेंच काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आप फुडाऱ्यांनी JERC मुखार आपली हरकत आणि सुचोवण्यो मांडल्यो. सरकारी याचिकेचेर हरकत, सुचोवण्यो आणि टिप्पणी JERCन 28 फेब्रुवारी 2023 मेरेन मान्य करतले. गोय सरकारच्या प्रस्तावाक JERCन मान्यताय दिल्यार एप्रिल 2023 सावन हो नवो दर लागू जातलो. The consumer of today is not computer savvy, and we have introduced online systems. We need to ensure that Goinkar, more than 60% are not computer friendly. ते गोंयकारांक जेन्ना आमी सगळे ऑनलायन झूक करून हाडटाय ते गोंयकारांक एकोमोडेट करपाक त्रास जायना जावपाक आमी कितकोन ते हँडल कोताय हे म्हाका दिसता गरजेचें. हाव वी हॅव टू पुट इन स्ट्रेस इन ऑल दीस थिंग्स. विथ दिस आय वूड लायक टू प्रेजेंट दी हार्ड कॉपी एंड इनवर्ट ऑल माय सजेशन्स टुवर्ड्स दी पब्लीक हियरिंग फॉर दी अप्रुवल एंड डिमांडिंग फॉर अनदर हियरिंग ड्युरिंग द वीकेंड बाय गिविंग सफिशियंट नोटीस फॉर 2 months. की आमचे हे हांगा चड आहा. आतां निती आयोगान हाजे पयलीं आनीक हे केल्लो तेन्नाय निती आयोगाचेर हांणी कॉमेंट्स केले गोवा गव्हर्मेंटान. एक्चुअली निती आयोग हांगेली हायेस्ट बॉडी जी नियोजन हे प्लॅनिंग कमिशन का निती आयोग केला हांच्या सरकारान डबल इंजिन सरकार. त्या निती आयोगाक ताणें पयलीं फटींग ठरयलो. आतां जर निती आयोग जर म्हणटा की हांगा टॅरिफ मायजा तर तुमी आयकया मरे निती आयोगाले काय परतय तुमी निती आयोगाचेर हें करतले. सो तुमी कोणाले हे करतले हो प्रश्न. की हांवें सांगलां की दुसरी पावटी कशें तें विकेंडाक कशें म्हणून चड करून जात जाल्यार हें असलें कित्याक तें सावथ गोवा करचें. कित्याक तुमी इतलें असलें कितें आसा तें फकत नॉर्थ गोवा करताय आनी हिंगा चड लोक येवपाक पावना. सो म्हाका विनंती म्हजी असलें कितलें शिबीर आसा असलें कितलें गॅदरींग आसा कितें पब्लीक अवेरनेस आसा तें सावथाकूय करचें म्हणून. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार महुआ मोइत्रा आणि डेरेक ओब्रायन फुडल्या सप्तकात परत एक फावट पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बेकायदेशीर बांदकामाचो प्रस्न संसदेत मांडटले. गोंय TMCचो मिडिया कोऑर्डिनेटर राजन डिमेलोन सांगला. I assure you that TMC will take up this issue once the whole hangama that is going on today in the Lok Sabha. We'll take it up within this week. Before Mohitra, once again, she will not leave it. Everybody knows her. Derek O'Brien, the Rajya Sabha, is not going to leave it. We will take it up to its logical conclusion, and we will stand behind the fight of this Save Goa Action Committee and all others. TMC will stand by its leader Anna Gracias, who yesterday led an agitation on Azad Maidan with other activists. But let me tell you that TMC will stand behind every NGO, every activist that is trying to demolish this, working hard to get this
illegal bungalow demolition. गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स आनी भक्ती पैबाळगी. केरी आजोबाची जात्रा भक्तगणांनी उमेदीन मनयली. मधुसूदन कालेलकाराचे देव नाही देवाऱ्यात हे केरयेच्या बायलांनी सादर केल्ले दर्जेदार नाटक जात्रेचे आकर्षण जावन रावले. पेडणे केरीचे आजोबाचे देवस्थान गोंया भायरय फामाद. केरयेच्या आजोबाची जात्रा निकतीच जाली. ह्या निमतान विविध धर्मीक विधी जाले, जाचो हजारांनी भाविकांनी लाव घेतलो. पेडणे केरी आजोबाच्या देवळा म्हऱ्यांत उबारिल्ले माचयेर केरी तळवाड्यावयल्या कुलदेवता आजोबा रवळनाथ महिला नाट्य मंडळान मंगळारा देव नाही देव्हाऱ्यात हे नाटक व्हडा ताकदीन सादर केले. राज्य पुरस्कार जैतिवंत रंगकर्मी नाट्यभूषण रामदास परबान ते दिग्दर्शित केल्ले. प्रभावी दिग्दर्शन आणि बायल कलाकारांच्या दमदार अभिनयाक लागून नाटक व्हडा उंचायेर पावले. पळयात नाटकातले काय वेचीक खीण. आता या वयात मला कोणी दत्तक घेईल? आता काहीतरी बोलू नका. नाही, आपल्या मुलाला दत्तक द्यायचंय ना. कोणत्या मुलाला? नाही म्हणजे आपल्याला माधव मुकुंद म्हणून. काय झालं? आता बागेत काय करत होता? गुलाबाच्या फुलाला अंघोळ घालत होतो. हो, आता मला एकट्याची अंघोळ घाला म्हणजे सुटला. पण सुटल्यामुळे अंघोळ घालतात ना. तुम्हाला अगदीच काही कसं नाही हो. अहो आग लागली आग. तुम्हाला अगदी काही कसं नाही हो. अहो पोती वाचते मी. प्रत्यक्षात सदृश्य बोलावे वचन म्हणे लावलात ना बोलायला. आणि हे का लहान मुलासारखे हात कशाने भरवले? मातीनं. सगळं चुकलंय ते माझंच चुकलं. मगाशी देवघरातला केर मीच काढला. चुलीवरचं दूध ओतू चाललं होतं तेही मीच पाहिलं. झालंच तर हे मीच केलं. पण तुम्ही दूध उतरवलंत ना? हो, तू इकडं मजा मार आणि मला तिकडे दूध उतरवायला सांग. त्या कार्यात रामच्या लग्नाची तिथी आम्ही ठरवणार आहोत. पण श्रीमंत त्या कार्यात आपल्या नात्या गोत्याची माणसं जमणार आहे. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. आंध्र प्रदेशात खेळपी लंगडी राष्ट्रीय सर्तीत गोयचे चले जैतिवंत झाले तर चलयो उपजैतिवंत जाल्यो. प्रादेशीक खेळांक उर्बा दिवपाक मुळावी बांदावळ जाय, संघटनेचो वांगडी राजू बोर्डेकारान सांगले. थळाव्या खेळांक उर्बा दिवपाक काळाची गरज ताणे सांगले. वाटचाल आसा ह्या प्रत्येक गोष्टीक एक आर्थीक बाजू आसता आनी आर्थीक बाजू बॅलन्स करून हे सगळे प्रोग्राम करचे पडटा. आमचे जे असोसिएशन आसा हे एफिलिएशन सगळे मेळ्ळेले आसा, पूण जे आमकां जे ग्रांट्स आनी कितें कितें मेळचे आसता ते आमकां कांयच मेळ्ळेलें नासता. तुमकां हांव एक सांगूंक सोदता बारीकशें. सगळे आमचे प्लेयर्सांक म्हणजे विनर्स आनी सगळे प्लेसी मारलेले तांकां ही आर्थीक बाजू आसा ही गोवा लंगडी असोसिएशन तुमचे घेवन वता फुडें. हातून सरकाराचो भाग काय ना. आमी परत सरकाराक रिक्वेस्ट करता की आमकां ते आमचे एफिलिएशन आमकां ग्रांट बी तुमी सुरू करचे, जेणे करून आमी विथआउट ग्रांट घेवन आमी इतले प्लेसी मारता आनी इतली फायनान्शियल जी आमकां स्थिती हे जाय पडटा ती तशी ना आमच्या कडेन. म्हणून आमी सरकाराकडे फाटोड रिक्वेस्ट केल्या सर की आमकां इतले स्कूल्स गेमी घाला आनी आमकां ग्रांट दिया, जेणे करून बाकीचे जे स्पोर्ट्स आसा डेवलप ते करता आनी जे ट्रेडिशनल आमचे स्पोर्ट्स आसा ते जेणे करून लंगडी मागीर आमी हेजे लगोरी हे खेळ फाटीं उरता. कित्याक फाटीं उरता की थोडे गोश्टी आमी तांकां एक्सपोज करूंक शकना आनी भुरगे आमचे बाकीचे लोक आसा तांकां ते एडॉप्ट करूंक शकना. लंगडी मारना अशें म्हणटा आनी ओके रावता. पूण ते खरेंच कोण खेळपी आसा तांकां कळटा की लंगडी खेळ तितलोच इम्पॉर्टंट एज अ कबड्डी, एज अ क्रिकेट, फुटबॉल. पूण हे हांव इतलें मागता की सगळ्या प्लेयर्सांक तुमी अशेंच खेळत रावचें. तुमच्या तुका अभिनंदन. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. 19 फेब्रुवारी मेरेन हवामान सुके आसतले आणि 4 दीस तापमान सदच्या परस चड उरतले. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. फुडल्या कांय दिसांनी तापमान देंव येता. राज्यातल्या कांय वाठारांनी उथळ धुके आनी हलको दंव जाल्यार शारी वाठारांत सुके हवामान अनुभवपाक मेळटले. फुडल्या 24 वरांत तापमानात अचकीत वाड जावं येता. चडावत तापमान देंवतले 1-2 डिग्री सेल्सियसांनी. कांय वाठारांनी उथळ आनी हलके धुके. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 37.2 आनी 19. फुडल्या 24 वरांत वाडटलें तापमान. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.